धेंपो उद्योग समूहाचे दिवचल तालुक्यात मोलादीक शैक्षणिक योगदान आसा। धेंपो विश्व ग्रामशाळेचो अध्यक्ष श्रीनिवास आणि पल्लवी धेंपोन शाळांच्या पालकांबरोबर नियाळ बसका घेतली। सामाजिक सांस्कृतिक योगदानाबरोबर धेंपो उद्योग समूहाचे गोयचे शिक्षणीक मळारे भोव योगदान आसा। सामाजिक लागणूक ह्या नात्यान शिक्षण मळार तांणी केल्लो वावर देख दिणो। उद्योगपती श्रीनिवास धेंपो आणि पल्लवी धेंपो हांणी दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या सांगातान साळ आणि कासरपाली बसका घेतली। ह्यो दोनूय शाळा तांणी दत्तक घेतल्यात। ते सगळे ऑलरेडी सांगितल्या प्रमाणे ते आम्ही केले आणि 3 वर्सां ते स्कूल आम्ही दत्तक घेतले। तुमकां फक्त सांगपाक जेन्ना स्कूल दत्तक घेतिल्ले दोनूयचे जे 5% जे भुरगे ते पास जाताले ते 60 ते 70% पास जातात। आम्ही सोडल्याच्या वर्षात 100% भुरगे पास जातात। फक्त साधन सुविधेच्या दृष्टीन आम्ही काढलो जे गांव जे शहरात जाता तो विक्टोरिया सांगले की आमकां एक स्कूल ऑफ एक्सलन्स करपाक जाय जे तुमचो मॉडेल स्कूल कशें जावं हे आज आम्ही करून आयले तुमच्या बरोबर सोयीगत करून आयले। हांगा भाशण दिवंक लागलो लग्न फुडें जावपाचें आसता। आज तुम्ही म्हाका पळोवंक जाय आनी बायलेक पळोवंक जाय एमएलएक तुमी सदांच पळयतले आनी आमी तुमकां पळोवंक जाय वळख जावपाक जाय। ओवरनायट वळख जावन मैत्री जायना किंवा लग्न जायना पूण आयचो कार्यक्रम हो सोयीगतीचो कार्यक्रम। पूण विक्टोरिया बायन सांगला प्रमाणे 3 वर्सां आमी तुमचे कडेन लग्न जातलें पूण मागीर सोडचें ना। तुमकां जेन्ना गरज आसा तेन्ना वचून जेन्ना सातेचे आनी पेडणेचे ज्यो टिचरी येता हेडमास्टर येता आनी आमी एक वर्स सारकें लक्ष दवरता आमी ताका एक टेपरींग बजेट करता। हांव फुडें वचचे पयलींच सांगता बाबा धेंपोची 3 वर्सां लागूंक सोडली ताचो फुडलो टर्म आसतलो। हांव रिक्वेस्ट करता की ह्या 3 वर्सांत आमचें पॉप्युलेशन जर 100% आसतलें आमच्या तालुक्यांतल्या आनीक 2 गांवांतले तुमी शाळा घेवपाचे एटलिस्ट 2 ना 1 तरी घेवपाची। तुमकां जर आनी एक जाल्यार दुसऱ्या तालुक्यात घेवंक शकता। एज्युकेशन म्हणटा तें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट। Thank you very much. So our main mission in EGGN is that we transform government-run rural schools into learning centers. And our main objective is attained through main 3 initiatives. एक म्हणजे as a learning curve, physical infrastructure, which will help you in the long run. Laboratories, classrooms for regular coaching, battery system, so all that is helpful. Secondly is physical infrastructure which will help you in the long run, which will help in terms of safety needs and everything. And the third thing is teaching learning, overall learning through lots of programs which we have planned, just like how we have done other schools, Sanganer, Pennagar, and Nagari as well. So this is our 4th school, and of course, Duri, Kasarwar, and Sahar. I mean, as a parent, I always feel that every child has a lot of potential and a lot of talent. I mean, it's very important, it's very challenging to harness that potential, especially because of our education standards. But what is important is rote learning is not important. You have to take that with you, right? That's very, very important. And there has to be a big sea change in terms of education overall. So, all of us have to be in it together. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि ओंकार देशप्रभू।